विधानसभा इलेक्शनाक उबे राविल्ल्या सगळ्या उमेदवारांनी मुखेल वेंचणूक आयोगा कडेन आपल्या ऑफिशियल वेंचणूक खर्चाचो हिशोब दिला। निकाला उपरांत हो हिशोब दिवपाक दिल्लो 1 म्हयन्याचो प्राझ 11 एप्रिलाक सोंपता। तातूंतले कांय आमदारांनी खर्च दाखयला तो असो। सगळ्यात कमी खर्च दाखयल्ले आमदार आसात गोविंद गावडे, खर्च 3,57,095 रुपया। प्रसाद गांवकार, खर्च 3,57,269 रुपया। माविन गुदिनो, खर्च 4,24,473 रुपया। रवी नाईक, खर्च 4,57,540 रुपया। मिलिंद नाईक, मुरगांव, खर्च 5,10,051 रुपया। सगळ्यांत चड खर्च दाखोवपी आमदार आसात प्रमोद सावंत, खर्च 15,26,043 रुपया। सुभाष शिरोडकार, 11,69,604 रुपया। सिद्धार्थ कुंकळेकार, 10,88,106 रुपया। कार्लोस आल्मेदा, 10,81,988 रुपया। निलेश काब्राल, 10,53,390 रुपया। जिखिल्ल्या आमदारांच्या पार्टी प्रमाण खर्च पळयात। 13 आमदार आयले तरी बीजेपीचो खर्च काँग्रेसीच्या 17 आमदारांचे वट्ट खर्च इतलो। गोवा फॉरवर्डाचे मात जिखल्या त्या तिगांचे मेळून 24 लाख। दरेका उमेदवाराक विधानसभा इलेक्शनाक खर्चाक आयोगान 20 लाखांचे लिमीट घालून दिला। मात एकूय पडिल्लो वा जिखिल्लो उमेदवार त्या लिमिटाच्या लागीं पावना। मोजकेच उमेदवार सोडल्यार हेर सगळ्या अर्द्या परस कमी खर्च दाखोवपी। जिखिल्ल्या फक्त 6 आमदारांनी 10 लाखां परस म्हणजे अर्दे लिमिटा परस थोडे मायज पयशे मोडल्यात। हो ऑफिशियल खर्च पळयल्यार घडये आयोगान घाल्ले 20 लाखांचे लिमीट उमेदवारांक माथ्यावेल्यान पुरो। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार।